अमूल्य उपलब्ध करून येता. विनंती करता आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर यांना एक दोन शब्द सांगचे मला. नमस्कार. महाकुंभाक वचपा खातीर गोंय सरकारच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या पहिल्या ट्रेनीचे उक्तावण करपाक आमी हांगासर जमल्यात. आमच्या मदीं आसात आमचे कुंभारजुवेचे आमदार म्हणजे मित्र राजेश फळदेसाय, रेल्वे कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशनचे ह्या स्टेशनाचे इंचार्ज, बाकीचे सगळे सरपंच पदाधिकारी आणि कुंभमेळा खातीर वचपी म्हणजे सगळे भाव आणि भयण. सदोदीत पळयता की एकंदर 128 वर्सांच्या उपरांत आयिल्ल्या ह्या कुंभमेळ्याक वचपाची संद सामान्य गोंयकाराक मेळची. सामान्य गोंयकारांच्याय मनान आसता की आपुणूय कुंभमेळ्याक केन्ना तरी पावचो. होच हेतू आनी होच उद्देश दवरून गोंय सरकारान ज्यो 3 ट्रेनी वचपाच्या तितूंतली पयली ट्रेन आज वता. लोकांक येवप वचप आनी थंयसरूय बी तांची जाता ती वेवस्था करप हाच्या खातीर हें आयोजन केलां. आमी सदोदीत म्हणटा की सनातन धर्माची वृत्ती जाता आसतना सामान्यांतलो सामान्य मनीसूय बी थंयसर पावपाक जाय म्हणून ह्या ट्रेनीचें आयोजन आसा. आमी पळयता की UP गव्हर्मेंट थंयसरले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगीजी हांच्यांनी खूब सुंदर अशी वेवस्था थंयसर केल्या. काल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे बी काल महाकुंभात पवित्र अशें स्नान करून आयले आणि आमचे खरें म्हणजे वयता त्या सगळ्या गोंयकारांचे भाग्य की तांकां महाकुंभात ह्या स्नान करपा खातीर मेळटलें. अशाच पद्दतीची वेवस्था फुडल्यो 2 ट्रेनी ज्यो आसा ह्यो फुडल्यो 2 ट्रेनी 13 तारीख आनी 21 तारीख हेकाय वचपाचें आयोजन आमी केलां. जेका जेका वचपाचें आहा तेंच्यांनी आमचो जो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो जो नंबर दिला ताजेर तांच्यांनी बी आपलें नांव नोंद करून वचून घेवचें अशें म्हाका दिसता. हांव समेस्ता गोंय सरकाराच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन महाकुंभा खातीर जे सगळे पेडण्या साकून काणकोण पर्यंत जे लोक आज वता तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. जे वता तितके जाणांनी पुराय आपली आपली काळजी घेवची, आपलो सहकार्य आहा ताजीय काळजी घेवची. एकत्र रित्या वता म्हणटा उपरांत त्या सगळ्यांची काळजी घेवप हेंय बी तितकेच आपली जबाबदारी आसा. गोंय सारकेल्या जाका दक्षिण काशी म्हणून वळखपी ह्या राज्यांत सनातन संस्कृतीचो सातत्यात आमी पळयता की खूब मोठ्या प्रमाणात लोक अशा सनातनी उत्सवांनी सदोदीत सहभागी जाता. आतापर्यंत सन्स अँड सी आशिल्लें हें राज्य आता सन्स अँड सी आनी स्पिरिच्युअलिटी हाज्याय बाबतीत हे जाणले वता. हे आमच्या खातीर खूब खूब एक बरी गजाल आसा. हांव ह्या करमळेच्या आमच्या रेल्वे स्टेशनाचेर जे रेल्वे पावल्या त्या सगळ्या बाकी भितर आशिल्ल्या भाविकांचे खूब खूब स्वागत करता. जय श्रीराम, जय जय श्रीराम. भारत माता की हर हर गंगे. जय श्रीराम. धन्यवाद सर. आता विनंती करता आमचे माननीय मुख्यमंत्री यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करचे म्हणून टाळ्यांचं गडगडाट जाणे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर यांचे स्वागत असा. धन्यवाद सर, थँक्यू. तसेच आमचे कुमारगाव मतदारसंघाचे आमदार श्री राजेश फळदेसाय भाई यांचे हांगासर स्वागत करचे पुष्पगुच्छ देऊन.
सगळ्या काळजांतल्यान उबे बरीत माय मोगाचो येवकार गोंयच्यान आयज प्रयागराजान वचपाची पहिली जी मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या संकल्पनेतल्यान उतरलेली मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेचे आयज प्रयागराज प्रयाण जाता 6 तारीख आसा 8 तारखेर ही पावतली. आयज आमचे मदीं उपस्थित आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे लाडके मुख्यमंत्री, तशेंच आमचे दिगंबर कामत, आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष भवानेस्त बाब दामोदर नाईक, तसेच राजेश फळदेसाय, या आमचे आमदार सिद्धार्थ बाब हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे मानेस्त आणि सगळे प्रवासी यात्रेकरू. आयज आम्ही पळयतात की 144 वर्सां नंतर एक महाकुंभ मेळा आयोजन जाता आणि ताचो आस्वाद घेवपा खातीर, ताचें दर्शन घेवपा खातीर, ती डुबकी मारपा खातीर आणि पवित्र स्नान करपा खातीर आयज गोंयच्यान ही प्रयाण जाता. ती ट्रेन जी आसा ती 1300 लोकांक घेऊन आयज हांगच्यान वता. अशा प्रकारच्यो 3 ट्रेनी वतल्यो. 13 तारखेर वतली, 21 तारखेर वतली आणि तुमचो सगळ्यांचो आशीर्वाद जर बरो आसलो, तीर्थयात्रा सफल जाता जर जायत, अजून आम्ही ट्रेनी इंट्रोड्यूस करपाचे प्रयत्न करतात. पण सगळ्या लागीं मागता आम्ही ही ट्रेनीन व्हरत असताना कसल्याच तरेची मस्ती करनासतना अत्यंत काळजीपूर्वक शिस्तपूर्वक तसेच आमचे डिसिप्लिन मॅनर तुम्ही सगळ्यांनी वचचे. हांव चड वेळ घेना. फक्त 24 तास तुमकां प्रयागराज उतरतकच तुमकां स्वताची काळजी घेवपाची आसा, स्वताच्या आयोजन करचें आसा. 24 तासान तुमच्या मदीं जे आशिल्ले ग्रुप लिडर आसा तांणी तुमची काळजी घेवची आसा. तुम्ही साईट सिंगाक वतात लक्षात दवरात, खंय सेल्फी मारता तुमचे सगळे सहकारी फुडें वचत हाची काळजी घेयात. सगळ्यांक परत एक फावटी ट्रेनीन भरून हाडपाची. परत एक फावटी सगळ्यांक शुभयात्रा हांव देवा कडेन मागता तुमकां सगळ्यांक सुखरूप सगळ्यांक परत हांगा हाडचे आणि की ह्या जे पळय प्रवास आसा तो सुखमय जावचो. देव बरें करूं. जय हिंद. भारत माता की जय. धन्यवाद सर. मागता पुष्पगुच्छ देऊन सुभाष सरांचे स्वागत करचे. भारत माता की जय. वंदे मातरम. माता की जय. जय श्री राम. सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की रामई सब संतों की उमापति उमा देव की गंगा मैया की मागता सुभाष सरांचे हांगा पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करचे. आमचे स्वागत आहे सर. तसेच दीपक मागता आमचे दिगंबर कामत सर यांचे हांगासर स्वागत करचे. मागता ताळयो जावनीस. धन्यवाद. तसेच मागता आमचे कुंभारजो मतदारसंघात ते स्टेट प्रेसिडेंट जावन एक फावट हांगासर येयले आसा. तुमचे खरेंच स्वागत आहे सर. दामू सर. तेका दिलो तू पयलीं काम मागता ताळयो जावन एवढून अभिनंदन. स्वागत आहे तुमचे भाई. तसेच आमचे सिद्धार्थ भाई यांच्या हांगासर स्वागत करचे मागता. झाले. धन्यवाद. चला पता जय श्री यात्री असा पण सगळे ट्रेनिंग बसा. जे यात्री असतात पण सगळे ट्रेनिंग बसा आपल्या.
खयलो आणि जवळपास 1200 लोक आज पयली महाकुंभात ते पवित्र स्नान करपा खातीर गेल्या. गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता आणि फुडें अश्यो आनीक 2 ट्रेनी 13 तारीख आनी 21 तारीख वचपाच्यो आसा. एकंदर ट्रेनी जर अवेलेबल जाल्यो आनी लोकांचो उत्साह तसो आनीक आसलो आनीक लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलें जाल्यार आनीकूय 2 ट्रेन सोडपाचो असो सरकारचो मानस आसा, इच्छा आसा. हांव सगळ्यात पयली गोंय सरकारच्या वतीन जे आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर ज्यांच्या फुडाकारा खातीर फुडाकारान ही ट्रेन गेल्या बाब सुभाष फळदेसाय आसात, आमचे क्रीडा मंत्री बाब गोविंद गावडे आसात, आमचे पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष बाब दामू उर्फ दामोदर नायक आसात, माजी मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत, आमदार बाब राजेश फळदेसाय, त्याचबरोबर माजी आमदार आमचो बाब सिद्धार्थ आसा, या रिजनल हेड मॅडम आशा शेट्टी ते हांगासर आसात. एकंदर आमचे सरपंच आणि बाकीचे सगळे हांच्यांनी व्हड्या उत्साहात या करमळीतल्या रेल्वे स्टेशनाच्या वयल्यान सगळ्या जाणांक हांगासर निरोप दिवपा खातीर आमी हांगासर जमलेले. गोंयांत ज्या पद्दतीत सन्स अँड सी हाज्या बरोबर स्पिरिच्युअलिटी वाडटा हे ह्या प्रयाग राज्याच्या ट्रेनीच्या उपरांत दिसून येता. चडांत चड लोक हे सनातन धर्माकडे मोठ्या प्रमाणात आस्थेन पळयतात आणि मोठ्या प्रमाणात सनातन धर्माचें काम हे वाडत आसा. हांव प्रयागराजाक वचपी सगळ्या आमच्या भक्तगणा खातीर खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता आणि वचपी ज्यो 2 ट्रेनी आसा ताज्याय खातीर तांच्यांनी ट्रेन बुकींग करचें. ऑनरेबल मुख्यमंत्री योगीजी हांच्यांनी उत्तर प्रदेशात केल्ले वेवस्थे खातीर तांचें अभिनंदन करता. कालच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी बी पवित्र स्नान केलें. ह्या सगळ्या जाणांक शुभेच्छा व्यक्त करता आणि गेल्लेले सगळे आमच्या ताच्या खातीर सुखरूप ही यात्रा सफल जावची ही गोंय सरकारच्या वतीन हांव मनोकामना व्यक्त करता. थँक्यू चलो चलो बाकीचे गेम सिंगल आयडी घेतो ना